ताका इवन टिचर तिका चड उतार प्रायक पावल्ली ती तिची भुरगीं दोगांय जाणां अमेरिकांत आसलीं आनी ती एकली येताली घरकार सरल्या उपरांत एकली येताली शेजारचे एकलें भुरगें तांच्या शेजारचें एकलें भुरगें ते भाव आनी भयण आनी ताची आवय बापूय शेजारी आसलीं आनी हें चेडूं म्हणटालें मामा ती एकलीच न्हिदोंक कोण ना आमी हांव वचोन घेताय म्हणून आवय वच म्हणटाली कितल्यो वर्सां 4-5 वर्सां ते तांच्या घरा संजेचे न्हिदोंक येताले सो जाताना तिका इल्लेशें जेवण काडून आनी हेचें आहलें तें आनी ती भुरग्यां सांगताली भुरगीं आयिल्ल्या वेळार तें भुरगीं कांय तितलें गुमान आनी कांय दाखयनासलीं गुमान आनी कांय दाखयल्या बरें दिसनासलें आनी उलयतालीं ताचे कडेन बरें आनी पुरा पूण ती म्हणटाली ती नातली जाल्यार म्हजी गत कित्यान जातली म्हजें गत कित्यान जातली म्हणून आनी पुरा म्हणटाली ती आनी हें चेडूं तांच्या घरा वचून सांजेर असो सात जाताना तांच्या घरा येचें आनी तिच्या सांगता आंबरी म्हणची आनी जाल्यार आंबरी म्हणल्या उपरांत तांणी ते शिकोवंक येताले मागीर तें दुसरे दिसा सकाळीं येतालें तांच्या घरा न्हिदोवन तिका सांगात दिवन थोडे वटेन तिका रातीन तांकां नासल्या वेळार ताप आयिल्ल्या वेळार उठोवन वचून ती रडताली आनी पुरा आतां धरून ते आपोवन वताले बाथरुमाक वॉशरुमाक आनी पुरा तशें करा जाल्यार ह्या भुरग्यांनी कांय तिका एक रजेर आयिल्ल्या वेळार अमेरिकांतावन आयिल्ल्या वेळार एक व्हडलें हांव करताय थँक्यू एक मुळांस बाय कितली सेवा करता म्हणून तांकां एक प्रशंसा करून ताका एक पुरस्कार केल्लो ना वय कडी म्हणटालें तुका कितें नाका जाल्यार काम सोड जाय जाल्यार तांकां रावून दीत कोणाक हाडन तशें म्हूण तें म्हणटालें ना त्या टिचर एकलीच जाताना आमी सोडल्यार बिरमोत ती आतां हांव गेल्ल्या वरी म्हजे कडेन ती भारी वंदोन येता हांव नासल्यार कांय कितली कंत करीत कोण ना बाप तशें म्हणून ती बारीक एक टिचर ती बारीक ती आनी बरी बरी मनीस ती तशें देखून येतालें आनी प्राव करून येतालें मागीर थोड्या तेंपांत ती आस्पत्रेंत पडली एक 6-7 वर्सां जाल्या उपरांत तिका एक ताप आयलो तो ताप तिचो देवंक नासतना त्या तापांत ती देवादीन जाली तिच्या मरणाक तिचें भुरगीं आनी प्रायिल्लें प्रत्येक जावन तिचो जावय आनी भारी तिका मोगाचो दुवा आनी जावय पुती हांचे कडेन आनी ताणें चेडवाचें बीकॉम जालें मात्र बीकॉम जाल्या तक्षणा तांणी ताच्या चेडवाची सर्टिफिकेटांनी मरणा उपरांत सर्टिफिकेटांनी काणयली चेडवाची आनी ती अमेरिका गेली आनी ताका चड शिकपाक तांणी अमेरिका येयलें व्हडलें काम करून दिलें आतां व्हडल्या कामार आहा ते वचून सगळें युनिवर्सिटीचें शिकाप तांणी दिलें तांणी व्हडली प्रशंसा दिवना तांणी कांय ताका व्हडलें पगारून आसा कामकार आनी कांय करूना पूण ती गुपीत काळजा भितर तांणी केल्ली सेवा काळजान दवरनाली आवयक फोन करतना आवयन सांगली हरी एक उतरान ते आयिल्ल्या उपरांत म्हाका कितें समाधान आसा कितली भद्रती आहा म्हाका सेक्युअर जाता म्हाका सूख संतोश आहा तितलें बरें भुरगें तें तशें म्हूण सांगलें पुरा तांच्या मतींत आहा तांणी मतींत दवरलें आनी तांणी मस्त पयशे खर्चिल्ले ती अमेरिकांत आनी अमेरिकांत ताका व्हडलें काम करून दिलें तांणी अमेरिका व्हरून तांचेच मेन तेच कारण व्हडल्या युनिवर्सिटींत ताका एकावंट्साचें शिकप दिलें तांणी आनी थंयच तांकां काम मेळ्ळें ताका फुडल्या कंपनींत ताच्याच कंपनींत काम करून दिलें आतां व्हडल्या कामार वचून ताणें दुसऱ्यांक व्हरूंक ताणें येलां तांच्या कुटुंबाच्या तांणी मस्त अनुकूल जाल्यात पळया तांणी कांय ताका आपूण ताका गुमान करता आपूण तुका अमेरिका व्हरता पयलें कांय सांगोना पूण ताची सेवा पळोवन तांणी केलें तशें अशेंच जेजूय थोडे पेशन्स करता आमी करता तो सांगना हांव तुका तें दिता हें दिता तशें करता अशें करता म्हूण कांय सांगना पूण जेजू कितें करता करता गी हर एक आमचे डिटेल्स तो पळयता आमी केलें बरें हर एक तो डिटेल पळयता आनी आमकां पुरस्कार दिता मगच्यानो हें देवाचें उतार आयकता काय म्हणटा जेजू तांकां उतरून तांकां तो शीस कश्टांत आहात तो ते शीस सांपडल्यात उदकांत सांपडल्यात लारां वयर तांचे विरोध मारतात बुरच्या बरी आहात आनी ते दर्याक गेल्यात जेजू गुड्यार मागण्याक गेला हे मागण्याक वचनासतना मासली धरून गेल्यात मासली धरून फुडें येता म्हणून मासली धरून गेल्यात हय जेजू गुड्यार ते मागणें करतना जेजूक दिसता हांगा कश्टांत ते सांपडल्यात म्हणून तांच्या लारां विरोध आयल्यान ते बुरच्या रिस्केर आसात आपायांत आसात ते आतां नासवच्या रिस्केर आहात म्हूण जेजू उदका वयल्यान चलोवन येता ते लागीं येताना जेजू मुखार गेल्ल्या बरी करता तांचे कडेन वचून ते बटी कडेन वचून बोट धरून भायर या म्हणून उलोवंक आनी कांय वचना तेन्ना लक्षिलान जेजू फाशार जाल्ल्या बरी करता तांकां उतरोवन गेल्ल्या बरी करता हय बिईंग फास्ट बाय म्हणटा आमी बिईंग फास्ट बाय थोडे फावटी थंय एकलो त्याने शिदा त्याने गेल्ल्या बरी करता आमकां पळोवन पळयनातल्या बरी म्हणून शिदा गेल्ल्या बरी करता म्हणून जेजू उतरोवन गेल्ल्या बरी करता पूण जेजू हर एक तांचे गामान करता ते कितल्या कश्टांत आहात वारें लारां तांकां कशीं ताका नाश करून बैसरल्यांत ते सकट जेजू येता हर एक थंड जाता ते हर एक थंड जाता आनी जेजू तांकां आपयता आनी तांकां समाधान कर तांकां धाडटा जेजू तो उतरोवन येताना
मोगाच्या न्हू जेजू उतरून येताना व्हडले अजाप जाता. जेजू खंय पण उतरून घेता येता आपल्या आमच्या मदल्यान उतरून येताना व्हडली अजापां घडटात, व्हडली मिरायकल्स, व्हडली अजापां घडटात वय वय. जेजू आमच्या लक्षेल्यान तूं मस्तपटी फाशार जाता घेना आमच्या कुटुंबांत. आमकां बघता घेना जेजून केल्या म्हणून. देव पावलो म्हणून घेना, कश्टांत आलो देव पावलो, हे रिणांत बुडिल्लो देव पावलो वय, या नश्टांत आलो देव पावलो, आनी म्हज्या पिड्यांत आलो देव पावलो, या कठीण मारेपकार पिड्याक सांपडलो देव पावलो, आनी म्हाका अशें एका फाटल्यान कश्ट आयले म्हाका देव पावलो, आतां निंदा करतली हांव बुडून गेलो खंयतरी बेजारान आलो तांणी बरें केलें, आनी म्हजो संबंध बिगडलो शेजाऱ्याक म्हाका कश्ट आले आनी तो जेजू देव पावलो. कितले फावटी आमी देव पावलो म्हणना गे. आमच्या कश्टांत देव पावता, आमच्या कश्टांत देव पावता, आमच्या समस्या वेळी, आमच्या पिडे वेळी, आमच्या नश्टा वेळी, आमकां मुखार वचूंक जायना म्हणल्या वेळी, आनी आमकां कितेंच करूंक जायना म्हणल्या भोगल्या वेळी जेजू आमच्या इतल्या आमच्या सांगाता पास जाता जेजू पास जाता आमच्या सांगाता तो पास जाता. आमच्या थंय जेजू आमकां कुमक दिवन ससाय दिवन ताची आमकां तो लागशिल्यार येता वय. तो बायपास करिना. बायपास आतां आमी पळयता हर एका मस्तू टावना भितरल्यान वचोंक जायना हरशीर म्हणून बायपास टावनाक वचनासतना तिशिल्यान येचे बायपास म्हणटा. जेजू आमकां गुमान करनासतना तिशिल्यान गेल्या तागे ना. जेजू बायपास करिना, बायपास करिना. बीइंग पास बाय म्हळ्यार आमच्या सरशिल्यान पाशार जाता, आमच्या सरशिल्यान तो पाशार जाता. देखून त्या आतां आमी पळय एलिशा प्रवादी परणे टेस्टमेंटांत पळयता. एलिशा प्रवादी तो कश्टान सांपडलो, माथ्यान तो आसलो, कश्टान तो सांपडलो. त्या वेळा व्हडली भुंयकाम जाली आनी तक्षण व्हडले वारें वादळ आयले, व्हडलो वारें गडगडो जगनाळे व्हडले आयले जाल्यार देवान ताका तेन्नांतल्यान जेजू देव पाशार जालो. तेन्नांतल्यान देव पाशार जालो आनी पाशार जाताना हळू वाऱ्यान तो आयलो, हळू वाऱ्यान ताका बुजोवन दिवंक, ताच्या कश्टांत तावन ताका सुटका दिवंक आनी ताका समाधान दिवंक, ताका ताणें आशेल्लें दिवंक, ताणें आशेल्लें तृप्ती ताका दिवंक जेजू तेंच्यान ताका सांगात दिवंक तेणें देव पाशार जालो. देखून देव येता आमच्या ते आमी ते पाशार जाता. आमी आतां जेजू आमकां उतरोवन येताना आमकां आमच्या मदल्यांतल्यान उतरोवन येताना जेजू आमच्या मदल्यांत उतरोवन येताना व्हडली अजापां जातात. आमच्या कश्टांत, आमच्या पिडेंत, आमच्या नश्ट्यांत, खंत बेजारांत आनी आमी कांगाल जाल्ल्या वेळार, एकसूरपण बगल्या वेळार, आमकां कितेंच मतीक दिसना काळोख दिसल्या वेळार, कितेंच बरें करूंक जायना म्हणलें बगल्या वेळार, आमकां तुजो भायर येवंक जायना म्हणून बगल्या वेळार जेजू तेन्नांतल्यान पाशार जावन आमकां दिसता. जेजू पाशार जावन दिसता आमकां. जेजू तेन्ना येता वय एकसुरो वय जेजूच्या की आय एम बिगर दॅन युअर प्रॉब्लेम. त्या जगण्याच्या की एलिशा प्रवादीक तो लिसांव शिकयता. त्या भुंयकांपेच्या व्हड हांव, त्या जगण्याच्या व्हड हांव, त्या गडगड्याच्या व्हड हांव आनी त्या भुंयकांपाच्या व्हड हांव, त्या वाऱ्या वादळाच्या व्हड हांव म्हूण जेजू दाखयता. हांव आपूण व्हड म्हूण दाखयता आनी ते सगळे पाशार जाता आनी देव ताका निदान ताच्या मदल्यान येवन ताणें आशिल्लें समाधान, आशिल्लें सूख, आशिल्लो विशय देव ताका दिता वय. आमी एकसूर आसतना, अस्कत आसतना, कश्टांत आसतना, नश्टांत आसतना जेजू देव आमच्या मदें पाशार जाता, आमच्या मदें उतरून येता आनी त्या वेळार अजापां घडटात. तो पाशार जाताना कितें पळयता, तो उतरून येताना कितें पळयता म्हूण सांगता. तो उतरून येताना एक म्हाका चड्ड मोगाचें वाचप बायबलांत एक एजेकिएल प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 16 3 तावन 6 मसोर 3 श्लोक आमी केदाळ वाचिचे मोगाचे भारी बरे श्लोक ते. देव जेरुजालेमाक म्हणटा, ह्या देवाच्या उतरान जेरुजालेमाक म्हणटा, तूं जल्माताना कोणेच तुका गुमान दिवना, कोणेच तुका तुजी बमलेची नळी खतरून काडूना. तूं जल्मा लायन पडलाय ती तुजी बमलेची नळी, थोडी वार म्हणटात अम्बिलिकल कॉर्ड म्हणटात, तुजी नळी खतरून काडूना, बमलेची नळी खतरून काडूना. तुज्या आंगाक ते मीठ घालतात, ते दोळे आसता, आंगार पीठ आसता, तें काडूंक इल्लेशें मीठ आनी परत घासूंक आसा भुरग्यांक इल्लेशें, तें धुवंक आसा. तें तुजें रगत आंगा वयलें रगत तुका धुवन काडूना, तुका उदकान धुवंक ना. तुका तशें म्हळ्यार तुका कोणें गुमान करूना, तुका तांणी मरोंक सोडलां, तुका मरोंक सोडलां, कोणें गुमान करूना म्हूण. पूण हांवें तशें न्ही, हांवें तुजें गुमान केलां, हांवें तुका पळयलें आनी दया म्हजी वचोन आयली तुजेर.
हांवें तुका पळयलें. तुजी परिस्थिती हांवें गाणाना गमाना काडली. तुजी परिस्थिती खंयच्या परिस्थितीर आय. तुजे बोंबडेचो नळ खतरूं ना, तुगे आंगा येयले तुका मिठान धुवंक ना, तुज्या आंगातले रगत उदून फाडूंक ना, तुका वस्तुरान गुठलोवं ना, आंगुठ्यान गुठलोवन तुका दवरूं ना, पाळण्यान दवरूं ना, तुका तुका तशें म्हळ्यार तुका मरोंक सोडलां हांव म्हणून. तरी हांवें तुका तशें करूं ना. हांवें तुका गुमान दिलां. तुजी परिस्थिती पळयल्यार हर एक डिटेल्स, हर एक ल्हान ल्हान विशय तुजे गमान केल्यात म्हणून देव ताच्या उतरान सांगता. देव तुका पळय, तूं तांकां नाका आशिल्लो, तुका तूं तांकां नाका, तुका मरोंक सोडलें ताणें, ताका जाय म्हण तांकां बगोना, नाका म्हण तांकां बगलें, तुका मरोंक सोडलें. पूण हांवें तुजें हर एक ल्हान ल्हान विशय हें करिनातलें पुरा हांवें तुका केलें, तुका नितळ केलें, तुका नेसयलें, तुका पांगरो दिलें. तूं म्हाका जाय, तुका मरोंक सोडिना, तुका वाचयता, कित्याक तूं म्हाका मोलादीक, तूं म्हाका मोलादीक, तूं म्हाका मोलादीक, तुका मरोंक सोडिना, तूं म्हाका जाय. तुजेर हांवें काकुळतेची दिश्ट घाल्या, बिरमोतेची दिश्ट घाल्या, तुका दया दाखयल्या, तुका मोगान वेंगला, तुका म्हज्या गोपांत खणयला, म्हज्या उस्त्यार तुका खणयला. वय मोगाच्यानो जेजू आमकां तितल्या मोगान पळयता, हर एक आमचे विशय ताका करता. आमच्या माथ्याचो केस सकयल पडलो पर्यंत ताका ताच्या गणनाक येता. देखून तितलो तो आमचो मोग करतना आमच्या कश्टा वेळेक, नश्टा वेळेक देवाचे दिश्ट उबारया. कश्ट आमचे आयिल्ल्या वेळार ताचे दिश्ट उबारया. त्या वेळार मेळटलो आमकां दैवीक आदार, गळाय नासतना, कुडले मेळटा गळाय नासतना. देखून कश्टां आसतात आमी खंय न्ही पयलें दिंबेर पडोवन जेजूची कुमक आमी मागची, ताची ससाय मागची, आनी तो आमकां ताची ससाय दिता आनी आमच्या कश्टांतल्यान आमकां भायर हाडटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.